दीस मंगळार जानेराची 21 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 6 वळ 10 तावन 20 पर्यंत. भावा भयणीनो, देव कांय अनितिवंत न्ही. तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. ही तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमचे भितरल्या हर एकल्या थंय थीर आसूं आनी तुमी भरवसिल्लें तुमकां शेवटी लाबो म्हूण आमचो अत्रेग. तुमी केदींच आळशी जायनाये. बगार भावार्थान आनी सोंसणिकायेन देवाच्या बसवण्याचे वारेसदार जातल्यांची देख घेजय म्हणून आमची आशा. देवान अब्राहमाक बसवणी केली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणीय ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सुपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलों आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलों. अब्राहम सोंसणिकायेन दृढ रावलो देखून देवान भासयलेलें जोडूंक पावलो. मनीस सपूत दितना आपणा प्रास व्हड आशिल्ल्याच्या नांवान सपूत दिता. अशें भासवणेक सपुता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली भासवणी सपुताकाल दिली. आपलो आदेश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री भासवणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मन आशिल्लें. तशें म्हणटस देवान आतां बदलूंक जायना तसल्यो 2 संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे खातीर देवलेलो भरवोसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो भरवोसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर. होच भरवोसो पडद्या फाटल्यान आशिल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला. जावन सासनाक श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 110 1 तावन 2 4 तावन 5 9 आनी 10 सी. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्घ दितां. जमलेल्या भक्तिवंताच्या सभेंत ताका हरसितां. सर्वेस्पराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती. तांतूं आनंद भोगतल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. ताच्या महत् कार्याचो उगडास ताणें आमकां सोडला. सर्वेस्पर दयेन आनी काकुळतीन भरल्लो. आपणा थंय भेंबिरांत आशिल्ल्यांक तो ग्रास दिता. आपलो करार सदांच आपल्या मनान दवरता. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या. आपलो करार सासनाक ताणें थीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव. ताची स्तुती सर्वय काळांक बाळटा. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मतीन दवरता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडूं अशें कसल्या भरवश्याक तुमकां आपयल्यांत म्हूण तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळ 23 तावन 28 पर्यंत. तो एक सब्बताचो दीस. जेजू गांवाच्या शेतां मदल्यान वेतालो.
ताचे सांगाताव्याचे शीस चलता चलता कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारीजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय, तुझे शीस साबताच्या दिसा आडवरलेले कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना काय? अभियातर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरून याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकीय ताणें दिले ना तुवें? आनी ताणें तांकां सांगलें, सब्बात मनशां खातीर केल्लो, मनशाक सब्बाता खातीर केल्लो न्ही, देखून मनशापूत सब्बाताचोय धनी. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुदैवांक सनवार सब्बात देवाचो दीस. तो संपूर्ण विशेवाचो दीस. देवान रसने वावरातावन विशेव घेतल्या बरी जुदेव किळयेन विशेव घेतलो. मुस्लिमांक शुक्रार पवित्र दीस. पवित्र पुस्तका प्रकार देवान आदाम येवेक शुक्रार रचयलो आनी ते घडयेतावन आदाम येवेन देवाक नमाज केलें. क्रिस्तांवांक हप्त्यामध्ये हर एक आयतार पवित्र दीस, कित्याक सोमी आयतारा मरणातावन पुनर्जीवन जालो. जेजू प्रकार सब्बात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक सब्बाता खातीर करूंक ना. सब्बाताचो धनी सोमी. देवाचो दीस देवाक समर्पिताना तातूंत कांयच सूख ना. देवाचो दीस पवित्रपणी संभ्रमान आचरण करतना आमी देवाक मान करता. कुडीक सवकासाय, मोतीक समाधान, स्पिरिताक देवा थंय हजर जावची ओडणी, आत्म्याक देवा थंय एक जावची आशा भागिल्ले परी जाता. देवाच्या दिसा आमी देवाक प्रथम स्थान दिता. तशेंच कुटुंबा संगी सांगाता जियोंक आमी फावो तो वेळ दिता.